गोवा गव्हर्नमेंट 1,500 हांगा दिसता महिला हेका दिता गृह आधार आनी 4,500 तुमी काडटा पडते ते कितें चलना साहेब. लोक आतां कितले सगळे पळय कशे लोक चाळवाले ते कालूय चाळवलेले लोकांक एवरी इंडिव्हिज्युअल हावजान 3,500 4 महिने जाले 4-5 महिने जाले कंटिन्युअस बील आहा पळय इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक घरान न्हू 2-3 हजार वाडून येता. म्हाका दिसता न्हू हे इलेक्ट्रीक अकाउंटेबिलिटी ना तेंचे कडेन सिस्टम ना. हे खंय तरी लास्ट कोळून वचपाचें आहा आतां दिसता म्हाका अशें करतात ते. आतां पळय सप्तकाक समज एक गाडो येतात बेगीन गडबडीन घे रे हें हाड रे तें हाड रे हो तसले हेंच्यांनी बाजार केल्लो आसा सिस्टम ना. कालूय आमची थोडी महिला येयल्ली बील हायक जाला म्हणून तेंच्यांनी आतां लोड खंय वाडला म्हणून बिलां वाडयली हेय सांगता. पूण जी लोड वाडोवपाक जाय प्रोसेस आसलो पळय तो करूंक ना. ते म्हणटा पेपरार घातलेले. म्हाजी आई पेपर वाचता अरे तुमी रील तरी करा भुरगीं पळयतली न्हू आमची भुरगीं पळयतली रील करा सिस्टम करा न्यूजार हाडा. तुम्ही म्हणटा लोड वाडपाक जाय कसो लोड वाडटलो ऑटोमॅटीक लोड वाडटा पेनल्टी मारतकूच म्हाका 28,000 पेनल्टी येयलेली आसा 28,000 आनी पे केले. आतां म्हणटा तो रिवोक केला तुका मायनस दाखयता 100% मायनस केला पूण आजुनूय कशें हायक जावन येता. ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान झोल जाल्लो आसा फूल झोल. हांव म्हणटा हें टोटल. दुसरें म्हटल्यार आनी एक आसा इशू जो लोड वाडोवपाक ज्यो फायली करता पळय ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान परफेक्ट अमावंट ना हेजेर. कोण 25,000 घेता कोण 20,000 घेता एज पर लोड अमको अमावंट जाता ते सारके. पूण तेंचो सेपरेट कोण आहा पळय ते आपले 8,000 10,000 12,000 लोड कोणाचें कंट्रोल ना. आपणाक जाय तसो घालता. म्हाजे कडेन एक येयल्लो कोण म्हाका म्हणलो आपूण 22,000 दिता. हांवें म्हणलें कित्याक. तो म्हणलो अशें आसा हांवें म्हणलें कित्याक 22,000 तरी दिता. तो म्हणलो लोड वाडयला कितलो लोड वाडयला. हांवें एका मनशाक फोन मारलो तो म्हणलो इतलें जावंक शकत ना आपूण म्हणलो 12,000 करून दिता. तेजें काम 8-10,000 एक्स्ट्रा घेतलेलें तेणें. आतां हांव एक सांगून येयला आतां फुडें अशें जालें वास्कोन तुमी लोकांक लुटूंक लागले जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. कळ्ळें. कितें तुमी आसा गव्हर्मेंटाची कितें फीज आसा ती घेवपाची तें सांगलां तेका आमी. कोणाची बिलां हायक जाल्या पळय तेजेर एप्रोप्रिएट कितें आसा तें घेवचें आनी आमी थोड्या दिसांनी परत येवन घेतले. आनी कोणाकूय हांव वास्कोकारांक विनंती करता तुमकां कितें आसा क्वेरीज आसा बील चड येता कोण पयशे चड घेता आमकां कॉन्टेक्ट करचें आमच्या ऑफिसान येवन म्हणजे आमी तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. आयज आमी वास्कोकारांचे सगळी कंप्लेनी घेवन आणि जे वाडटा ते बिलाचे सगळे जी तेंची तक्रारी आसल्यो त्यो घेवन आयज आमी आमच्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या हेई कडेन येयल्ले. तेंचे कडेन खूब चर्चा जाली कितें करपाचें कशें करपाचें कित्याक जालां हें सगळें तें आमी सगळें डिस्कस केलें. आनी तेणें सांगलां मागीर फुडें वचून तो रिप्रेझेंटेशन हेजें आमचे फुडें पावयतलो तेज्या सिनियरा कडेन. आज सांगचें म्हणल्यार सगळ्यान व्हडली गजाल ही की आयच्या काळान आमच्या ह्या सरकारान म्हाका दिसता तांकां एक कसलो तरी बरो अवॉर्ड दिवचो. कित्याक तेंच्यांनी गेली 4.5 वर्सां खंयच म्हळ्यार एक म्हयनो असो सोडूंक ना की लोकांक रस्त्यार हाडून एक प्रोटेस्ट करपाचो नाल्यार खंयचें एजिटेशन स्टार्ट करपाचें तें तेंच्यांनी चालूच दवरलां. आनी 4.5 वर्सां जालीं लोक सफर करता लोकांक तो त्रास जाता. आमी आतां ह्यो आवाज वास्कोकारांचो तरी उखलपाचो थारायला आनी हे आमी फुडें घेवन वयतले. सांगचें म्हणल्यार आयच्या ह्या वेळान जेन्ना लोकां कडेन जाय तितले पयशे ना आनी तितून तूं 3,500-4,500 हजाराची इलेक्ट्रिसिटी बिलां भरता जाल्यार ती खंय तरी म्हाका दिसता तेंच्या आमच्या पॉकेटांक मार बसता. आनी तेका लागून आमी आयज हो आवाज चड काडना आनी ह्या गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट आमी उलयना जाल्यार आनी म्हाका दिसना की आमी खंय आमचे आनी पयशे खंय उरपाचे आसा कशें. सो हांव मागतां आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर मिनिस्टरा कडेन की तुमी हितून दखल दिवची आनी लोकांचे जे त्रास आसा ते पळोवन घेवचे. तसो जो आमचो आमदार आसा ते जो 150 कोटीचो आमदार आमचो त्या आमदाराक म्हाका सांगचें दिसता की तुवें येवन लोकांच्या घरान वचून ही बिलां पयलीं पळोवची कित्याक चड जाल्या कित्याक म्हारग पडटा आनी कित्याक कितें करपाक जाता ती व्हडली बोगतां मारून 150 कोटीची आपूण डेव्हलपमेंट करतलो हें सांगचें न्हू. हें पयलीं ह्या लोकांचे पयलीं गरीब लोकांचे पयलीं हे इश्यूज सॉर्ट करचे इतलेंच मागता हांव. थँक्यू. वास्कोकार सगळे एकठांय जावन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयलोले आनी कितें येयलोले आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भीक मागो येवनाय आमी भिकारी न्हू. आमी वास्कोचे वोटर आनी गोंयचे नागरीक. आयज जे भाशेन ही म्हारगाय वाडल्या ती पळयत जाल्यार
लोकां कडेन जेवण जेवपाक पयशे नाय, कितें हातलो कितें रोप घेतलो खूंय भोंवपाक वयता जाल्यार पयशे नाय. आनी हे पयशे घेयले कोणें? रावंड पत्तो घुंवन चोवपा सरकाराचेरूय येता, हे गोंयच्या सरकाराचेर, आतां जो पळय सरकार चलयता तेचेर. कितें काय म्हणशी जाल्यार आतां एक सिंपल आमचे ते ऑफिसराक क्वेश्चन केलो. सर म्हणलें ही बिलां जी पळय बिल येताय आमच्या घरांनी ती तुमच्या डिपार्टमेंटानसून येताय जाल्यार तूं म्हाका सांग म्हणलें, आतां तूं कामां लागल्या 15 वर्सां तुका जालें आसतलीं ऑफिसर जाल्यार इतले वर्सां तुजो पगार कितलो वाडयलो तेणी, तो हांसपा लागलो. हें फकाण न्हू. आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे पळय गोंयचे भाव काम कोत्ताय ते कितें म्हूण काम कोत्ताय, कितेंय वाडून येतले काय म्हण, पूण तांकां कांय ना. आमचे गरिबांचे बिलां 300 रुपया आली त्या 3500 बिल येवपा लागली म्हयन्याक. जाल्यार हे पयशे हो आन्सर न्हू म्हाका हे सरकारान दिवचो. सरकार BJP सरकारान म्हाका दिवचो आनी आमचे गोंयचे जनतेक दिवचो. कितें म्हणून की हे वाडून जे पळय पयशे तुमी घेताय आमचे कडच्यान ते कोणा वयताय. एक तरी हे आमचे गोंयचे भुरगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वो पुलिसान वो गोंयचे गव्हर्मेंटाक कोणा काम कोत्ताय तांकां वयताय काय आनी कोणा वयताय? हो आन्सर हेणे आमकां दिवचो. हे आमचो गोंयचो लोक मागता. कित्याक काय म्हणशाय तुमी काय सांगनाय की वाडोवन येतलो म्हूण बिलां. कितेंय जरी तर तुमी दिताय 1000 काय 1500 रुपया एक तोंडा येताय उतरां येता ते 1500 रुपया लोकांक दिताय, फोटोयताय. कित्याक कोत्ताय? अरे आमची हे काम कोत्ताय बरें आवडटाय गोंयचे एका गव्हर्मेंट ऑफिसान आहाय तांकां वाडय मरे पगार. अरे बिल आख्खे धाडली तुमी आमकां, वास्कोन गेले चोयल्यार रस्ते सारके नाय, आख्खे फोंड पडलो आहाय. इतले कोटे डेव्हलपमेंट केलें म्हणटाय, खूंय आहाय रे पयशे? कोणे आयले? रस्त्याक घायले तुमी येवन चोयाय रे, दिश्टी पडटा दोय फुटले जाल्यार चोयाय, दिसापूण चोयाय. ते फंड आहाय काय ना ते हे हाडून प्रोजेक्ट हाडपा ते कोणा जाय? वास्कोन कितें प्रोजेक्ट कोणा कितें गोंयच्या लोकांक कितें मेवलोलें? गोंयकारांक सारकी नीस गोंयकारांक कांय मेवना. जाल्यार आमी डिमांड कोत्ताय वास्कोकार. काल थोडी आमची भयणां येयलोलीं बिलां घेवन वास्कोची. वास्कोन आजून आवाज जावना म्हण सगळीं ओगी आहाय, पूण आतां आमी आमच्या लिडराक घेवन आमी आतां हो आवाज फुडें व्हरतले आनी ही बिलां उणी करपा लागून आमी डिमांड कोत्तले. आनी जोरी तर ही बिलां उणी जायनाय जाल्यार आमी येवन हिंगा बूक हाडटला पळय. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.